नमस्कार. हांव राहुल मांबरे. पयलीं म्हणल्यार तुमचे सगळे गोंयकारांचे देव बरें करूं. तुमच्या सगळ्यांचे आभार की तुमी आमकां जी मतां दिवन आमचे बाणावलेचे तशेंच वेळीचे जे आमदार निवडून आयले ते तुमच्या लागून निवडून आयले. तशेंच गोंयभर जे आमचे उमेदवार आसले तांकांय तुमी मतदान केलें, तांकांय तुमी सपोर्ट केलें. पण खंय तरी आमी कमी पडले. खंय तरी तुमचे अपेक्षा प्रमाणे जे एक्सपेक्ट तुमी करताले थंय खंय तरी आमी कमी पडले. तेन्ना आमचे कार्यकर्ते, आमचे फुडारी आनी जोमान काम करतले आनी नेटान काम करतले. तुमचे अपेक्षेक एक्सपेक्टेशन जे आसा ताजें नक्की आमी खरें उतरतले येता त्या काळान. जो तुमी आमचेर अपेक्षा दवरिल्ली, जो तुमी एक्सपेक्टेशन दवरिल्ले ताजें आमी एनालिसीस करता, ताजो अभ्यास करता आमी आनी दिसून येता खंय तरी आमी नक्की कमी पडले आसतले. कदाचित आमचो एक निर्णय खंयचो घेतलो आसतलो तो एखादो चुकीचो जालो आसतलो, तुमकां आवडूं नासतलो. पूण एक खात्री दिता, आम आदमी पार्टीचे कार्यकर्ते जावं आम आदमी पार्टीचे वावुरपी फुडारी सदांच तुमच्या बरोबर आसतले. तुमचो एक फोन कॉल्स केल्यार सुद्दां, एक उलो मारल्यार आमचो कार्यकर्तो जावं कसलेय गरजेक कसलेय कामाक तुमच्या दारा समोर उबो आसतलो. तशेंच आमचे जो दोन उमेदवार तुमी निवडून दिल्या, बाब कॅप्टन वेंद्रियेगस तशेंच बाब क्रुज सिल्वा, हे विधानसभेन गोंयचे मुद्दे सदांच उबारतले. गोंयकारां खातीर कितें समस्या जाता ते लोकांचे सदांच मांडटले. तेन्ना परत एकदां तुमच्या सगळ्यांचे देव बरें करूं. पूण एक खात्री दिता, आम आदमी पार्टीची वाटचाल जी आसा नेटान आनी फुडें वतली. जे दोन आमदार तुमी दिल्या ते नक्कीच आवाज करतले असेंब्लीन, नक्की गोंयकारांचे मुद्दे मांडटले. तशेंच आमचे हेर कार्यकर्ते, प्रत्येक वाठारांत जे कार्यकर्ते आसा ते सुद्दां तुमच्या उलोक वाट पळयता. कसली गरज आसली, कसली मदत जाय आसली तांकां उलो मारा, ते आसतले तुमच्या समोर तुमकां मदत करपाक. परत एकदां देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोंय.